नमो नमो जेसु ख्रिस्ता उंड्यारो पार्ली पोणास्चा नमो नमो सोडबोंडारा सक्रामेतांतां कारकचा नमो नमो जेसु ख्रिस्ता उंड्यारो पार्ली पोणास्चा नमो नमो सोडबोंडारा सक्रामेतांतां कारकचा सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय सांगात म्हणया सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय देवपण लिपोवंक तुवें बुड्याचें रूप घेतला देवपण लिपोवंक तुवें बुड्याचें रूप घेतला बुड्या वयल्यार येवन तूं आमचें कान साता बुड्या वयल्यार येवन तूं आमचें कान साता आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता नमो नमो जेसु ख्रिस्ता नमो नमो जेसु ख्रिस्ता उंड्यारो पार्ली पोणास्चा नमो नमो सोडबोंडारा सक्रामेतांतां कारकचा जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या तोंड बुसवून आशीव हांगा रावल्या तुजें तोंड बुसवून आशीव हांगा रावल्या ए जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये ए जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचें नेण्या भांडार घेवन ये तुजे कृपेचें नेण्या भांडार घेवन ये नमो नमो जेसु ख्रिस्ता नमो नमो जेसु ख्रिस्ता उंड्यारो पार्ली पोणास्चा नमो नमो सोडबोंडारा सक्रामेतांतां कारकचा Alleluia 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 Alleluia
Arganduka Somia Jesu. Jesu. Arganduka Somia Jesu. Arganduka Somia Jesu. Oglaptuka Somia Jesu. Oglaptuka Somia Jesu. Oglaptuka Somia Jesu. Oglaptuka Somia Jesu. Aradantuka Somia Jesu. Aradantuka Somia Jesu. Aradantuka Somia Jesu. Aradantuka Somia Jesu. Vernitauntuka Somia Jesu. Vernitauntuka Somia Jesu. Vernitauntuka Somia Jesu. Vernitauntuka Somia Jesu. मोगळ भाव भयणीनो सोम्यान म्हणली उतरां हांव आसतलों तुमचे सोवे संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सोवे सदांच आसतलों हांव तुमकां आतां बरी सांडून वेसोना सोम्याचो सांगाते आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आसा आमच्या दिसपडत्या पयणार आमच्या दिसपडत्या जिविताच्या गडितांनी सोम्याचें हजरपण आसा ह्या संजेच्या वेळार उंड्या रुपार जेजू आमकां हरी एकल्याकी भेटोवंक आयला आमकां तो हरी एकल्याकी आपडून गूण करूंक आयला आमकां हरी एकल्याकी ताच्या आशिर्वादांनी भरूंक आयला तांबोर पर्वताचेर ते उबार जाग्यार जेजू आपल्या शिसाच्या समकर रुपांतर जाल्ल्या वेळार शिसांनी म्हणली उतरां सोम्या आमी हांगास रावचें कितलें बरें सोम्या आमी हांगास रावचें कितलें बरें सोम्याच्या हजरपणांत रावचें सोम्याचो अनुभव जोडचें सोम्याची स्तुती करचें सोम्याक अर्घ होगळाप दिवचें केदें वर्तें भाग म्हजें आनी तुजें ह्या सांजेच्या वेळार गवळ्या आराधना सोम्या जेजू आमच्या सर्गींच्या सैर्या आराधना सोम्या जेजू काकुळतीच्या देवा आराधना सोम्या जेजू बक्षण्याच्या सागोरा आराधना सोम्या जेजू मोगाच्या पागोरा आराधना सोम्या जेजू संसाराच्या उजवाडा आराधना सोम्या जेजू पिडा गुण केल्ल्या श्रेष्ठ वैजा आराधना सोम्या जेजू देवसरांक पाडाव केलेल्या आराधना सोम्या जेजू मेल्ल्यांक जिवंत केल्ल्या आराधना सोम्या जेजू बुकेल्ल्यांक दोश केलेल्या आराधना सोम्या जेजू रडतल्यांची दुकां पुसुल्ल्या आराधना सोम्या जेजू पातक्यांक बक्षिल्ल्या आराधना सोम्या जेजू आमचे खातीर मनीस जाल्ल्या आराधना सोम्या जेजू मनशा रूप घेवन आमचे मदें जियेल्ल्या आराधना सोम्या जेजू गुंड्या रुपार हांगासर करोसो हजार आसच्या आराधना सोम्या जेजू कुर्साच्या त्या मरणा मुखांतर आमकां सल्वसांव चडलेल्या आराधना सोम्या जेजू तिसऱ्या दिसा जीवन जावन आमकां नवो बरवसो दिल्ल्या आराधना सोम्या जेजू बापाच्या उजव्याक बसलेल्या आराधना सोम्या जेजू थोडी मिनटां आमची मौन रावन कळजंतावन सोम्याक आमी आराधन करया आता एक गीत गावन आमच्या सटबंदराची आमच्या सोम्याची स्तुती आनी आराधन आमी करया संको 78 पेज नंबर 78 उभी रवया ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ
ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಅಲೆಲೂಯ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ, ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. सोमी आमचे थंय उलयता. सोमी सदांच आमकां ताचो मोगाचो सांगात दिता. सोमयाचो अनुभव आमचे थंय आमी भोगया. जेजू आसा म्हजे थंय, तो आसा हांगासर आसलेल्या हर एकल्या थंय.
म्हजे उपरांत सांगा मोगाळा जेजू मोगळा जेजू मोगाळा जेजू मोगळा जेजू ह्या संजेच्या वेळार ह्या संजेच्या वेळार तुझे समकर येवन तुझे समकर येवन तुका आराधन करूंक तुका आराधन करूंक आमकां फोव केल्ल्याक तुवें आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका अर्घ दिता आमचे सवे तूं राव आमचे संगी तूं राव आमकां तुजें दर्शन तूं दी आमच्या तुझें दर्शन तूं दी आमकां तुजें बेसांव तूं दी आमकां तुजें बेसांव तूं दी आमी हरी एकलो आमी हरी एकलो तुजी मोगाळ भुरगीं तुजी मोगाळ भुरगीं आमकां तुजी दयाळ दिश्ट घाल आमकां तुजी दयाळ दिश्ट घाल आमकां हरी एकल्याक तुज्या बेसांवांनी तूं बरें आमकां हरी एकल्यांक तुज्या बेसांवांनी तूं बरें तुजी स्तुती करूंक तुजी स्तुती करूंक तुका अर्घां दिवंक तुका अर्घां दिवंक तुका होगळाप दिवंक तुका होगळाप दिवंक आमकां तूं आमकां तूं फावो कर फावो कर आमचें मोत आमची मोत आमचें काळीज आमचें काळीज तुजें तें उक्तें करूंक तुजें तें उक्तें करूंक आमकां तूं फावो कर आमकां तूं फावो कर तुज्या पवित्र आत्म्याक तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर हरी एकल्याचेर आमचेर हरी एकल्यांचेर तूं धाडून तूं धाडून आमकां तुजी स्तुती करूंक तुजी स्तुती करूंक तुज्या देण्यांनी बरें तुज्या देण्यांनी तूं बरें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू आमचे सवे तूं राव आमचे सवे तूं राव मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू आमकां तुज्या बेसांवांनी बरें आमकां तुज्या बेसांवांनी तूं बरें थोडो वेळ सोम्याच्या हजरपणांत आमी बसया एम्मावसाच्या त्या वाटेर तशीच एकसुरपणांत बेजारायंत सलवणेंत वाट समकोन वेता आसतना जेजू तांचे बराबर चलता तेज्या जिवितांत सलवणी ना बरवसो आसले तांकां जेजूचो सांगात नवो बरवसो दिता नवी दिशा दिता तांची वाट बदलून नवीच वाट धरूंक तांकां प्रेरण दिता आमी आमच्या जिवितांत एम्मावसाच्या त्या वाटेर समकोवच्या त्या शिसां बरी दिशा नासतना बरवसो होगडावन बेजारायन सलवणेन आमी अनुभव जोडला तर एम्मावसाच्या त्या वाटेर नवो बरवसो दिल्लो जेजू त्या शिसांक सांगात दिल्लो जेजू आमचे सवे रावो म्हणून आमी ताका आमचे मदें आपोवया आमची जबाब आमचे संगता राव सोमया आमचे संगता राव सोमया पिडेंत आमी आसतना आमचे संगता राव सोमया अनवरांत आमी सांपडतना आमचे संगता राव सोमया एकसुरपणांत आमी जियेतना आमचे सवे राव सोमया निरासपणांत आमी आसतना आमचे सवे राव सोमया भवर्तांत आमी दंडळतना आमचे सवे राव सोमया दुखांत आमी कंगाल जातना आमचे सवे राव सोमया कश्टांत आमी सांपडतना आमचे सवे राव सोमया समस्यांक आमी बली जातना आमचे सवे राव सोमया जिणयेंत सलवणी देखतना आमचे सवे राव सोमया रिणांत आमी बुडतना आमचे सवे राव सोमया अर्थीक समस्यांक आमी वळख जातना आमचे सवे राव सोमया कुटुंबांत अशांती असमाधान दोस्ताना आमचे सवे राव सोमया आमी अपराचाराक बली जातना आमचे सवे राव सोमया आमकां पेल्यांतावन वायट आयकूंक मेळतना आमचे सवे राव सोमया आमकां पेल्यांतावन दुरसोणे आयकूंक मेळतना आमचे सवे राव सोमया आमकां पातकाचे वशाक आमी बली जातना आमचे सवे राव सोमया आमकां दिसपडतो ग्रास जोडूंक कश्ट भोगतना आमचे सवे राव सोमया मोगाच्यानी आमकां सांडून तिरस्कार करतना आमचे सवे राव सोमया आमकां उतर प्रायेक लागून पेल्यांनी आमकां कोनशाक पडतना आमचे सवे राव सोमया हेरांक आमी एक वजें जाता आसतना आमचे सवे राव सोमया आमकां वायट सवयांक आमी भली जातना आमचे सवे राव सोमया आमच्या जिविताची कश्ट नश्ट सलवणी बेजाराई सोमयाच्या हाती आमी दिवया सोमयान म्हणली ती उतरां म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशय दिता हांव तुमकां तुमचें झू हांव घेता आनी तें झू कश्ट सलवणी म्हणलें तें झू
हांव तुमकां तें हागूर करन सुलाबायेन तें मुखारसून व्हरूंक दितां. कसली बरवशेची उतरां सोमयान आमकां दिल्यांत. सोमयाचो सांगत आमचे तेमी अनुभव करून गिता मुखांतर सोमयाची आमी स्तुती करया. पान संको 24 24. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तू संगी आसा. जेसू देऊन तुझी ससा, आमकां देऊन तुझी ससा. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तू संगी आसा. जेजू देऊन तुझी ससा, आमकां देऊन तुझी ससा. बेबीरांते आमकां दोस्ताना, दैरान आमकां तूं भरताय जेसू. बेबीरांते आमकां दोस्ताना, दैरान आमकां तूं भरताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना, जैत आमकां सोड दिताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना, जैत आमकां सोड दिताय जेसू. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तू संगी आसा. जेसू देऊन तुझी ससा, आमकां देऊन तुझी ससा. बेजाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजांत तूं भरताय जेजू. बेजाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजांत तूं भरताय जेजू. दुखची उतरां काळजाक तोपताना, ओगसून कृपा तूं दिताय जेसू. दुखची उतरां काळजाक तोपताना, ओगसून कृपा तूं दिताय जेसू. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेसू देऊन तुझी ससा, आमकां देऊन तुझी ससा. जेसू देऊन तुझी ससा, आमकां देऊन तुझी ससा. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमच्या हर एकल्याच्या पातकां वरवीं गायलो.
देवाचें उतर म्हणटा आमचे हर एकल्याची पिडा शिडा आमचे रोग ताणें घेतले आनी आमकां ताणें सडवण दिली. जेजू आमकां हर एकल्याक बचाव करच्याक सुडकां जोडून दिवच्याक कुर्साचें नालिसायेचें मरण ताणें स्विकार केलें. जेजू आमचे खातीर गायलो. जेजूचें पवित्र काळीज सदांच मोगाचें प्रतिरूप. त्या काळजांत हांव देवाची कृपा देवाचें बोगसाणें भरपूर रितीन आमी अनुभव करूं शकता. जेजूचें पवित्र काळीज आमकां हर एकल्याक देवाच्या मोगाचें तें एक गुर्त जावन आमकां सोमयान दिलां. जेन्ना तें काळीज बलयेन पापसलें त्या वेळार ताचे तावन व्हडली उदकाची झर कुरपेची झर आनी मोगाची झर. जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी आराधन करया. आमची जबाब आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा ससण बापाच्या पुताच्या. आराधन स्तुती तुझ्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा स्पिरीत संतान हांव कुआरमरीच्या कुशींत घडयल्ल्या. स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा देवपुताक परिपूर्ण मेळिल्ल्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा अगणित महिमेच्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा देवाच्या पवित्र तेंपला. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा देवाच्या मंदिरा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा देवाच्या घरा आनी सर्गींच्या दारवट्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा मोगाच्या जळत्या आकट्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा नितीच्या आनी मोगाच्या रावळेरा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा बरेपणान आनी मोगान भरलेल्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा सर्व शगुणाचे अगणित गुंडय. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा सर्व तरांनी होगणाप फावो जाल्ल्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा समेस काळजांच्या राया आनी मदगता. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा ससन पर्वतच्या अत्रेगा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा सुस्नीक आनी भोव काकुळदरा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा आमच्या पातकांच्या फारीकपणा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा केपणायांनी भरलेल्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा बलयेन पापसल्ल्या. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा पातकांचे बलये. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा आमच्या सौकसयांनी समाधाना. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा आमच्या जिवा आनी जिवानपणा. आराधन स्तुती जेजूच्या पवित्र काळजा. जेजूच्या काळजा थंय आमची हर एकल्याची काळजां मनां आमी उगडया. आमची काळजां तावन आमी सोम्याची स्तुती करया. सोम्याक आमी अर्घां दिवया. ताणें संपूर्णपणी आमचे खातीर खाली केलो. कितेंच ताणें दवरूंक ना. संपूर्णपणी आमचे खातीर ताणें खाली केलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. ह्या जेजूक आमी गिता मुखांतर आमी ताका अर्घ आनी होगळाप दिवया. पान संख्या 45 45. आमी उबे रावया. जेसू तू मुजोरा. जेसू
또 막하살 할렐루야 지수 또 모서라 지수 또 막하사 지수 또 모서테 지수 또 모서치 할렐루야 지수 또 모서대 지수 또 모서지 अर्गन्तुका स्तुति तुका अर्गन्तुका स्तुति तुका 지수 또 무서워 지수 또 모서이시 할렐루야 지수 또 모서모 지수 또 모서이 지수 또 모젠털 지수 또 모제몰 할렐루야 지수 또 모진터 지수 또 모지모 अर्गन्तुका स्तुति तुका अर्गन्तुका स्तुति तुका Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. समयाच्या हजरपणात आमी बसया. पवित्र आत्म्याची ससाई आमी मागून देवाचे उतर आयकोंक आमकां आमी ऐती करया. पवित्र आत्मो सताचो आत्मो कुरपेचो आत्मो आमकां हरी एकल्याक जाणवाय दिवचो आत्मो त्या आमच्या आत्म्याक आमच्या काळजा मनात आमी आतां स्वागत करया. गव्या गीत पाणसंकूत 90 आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवानो आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवानो दैविक सप्तू जावन आसलो शब्दाच्या सक्तीन संसार असलो
दैविक सत्य जावन आसलो सत्याच्या सत्ते संसार रचलो तूं कृपेच्या आज्ञा भरतू देण्यानी ओरत्या तूं कृपेच्या आज्ञा भरतू देण्यानी ओरत्या देवाच्या आज्ञा बापाच्या आज्ञा सर्गीच्या देवोन ये आज्ञा देवाच्या आज्ञा बापाच्या आज्ञा सर्गीच्या देवोन ये. सा मते वर्मणे जिसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्याय 7वें आणि 8वें वाक्य. त्याशिवाय तुम्ही मागताना अनुभवत्या बरी जायते बडबड नाकात. यथेष्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुम्ही तांचे बरी करी नाकात कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्याय वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. बशें आयच्या दिसा सुमी जेजू क्रिस्त म्हणटा मुस्त मागणें म्हणचें गरज न्ही पूण जें कितें तूं मागताय तें ल्हानशें मागणें तरी खऱ्या काळजान जर तर तूं मागणें म्हणटाय तर तातूंत असो आशिर्वाद उरल्यान ना. जायतलें बडा 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 म्हणल्यान ना. आनी जिविताचें हें सत हांव आनी तूं जाणाव मोगाचें न्हू. आदल्या हप्त्यांत आमी ह्या मागण्यांत ध्यान करता आसतना इतिहासाच्या पयल्या पुस्तकांत 9वें आनी 10वें वाक्य थंयसर जाबेब म्हणलो व्यक्ती खंतिश्ट कश्टांत आसलो व्यक्ती एका वाक्याचें मागणें म्हणटा आनी तें जावन आसलें तूं म्हजेर आशिर्वाद घालताय तर तूं म्हजो प्रदेश विस्तारतलोय. तुजो हात म्हजे सवें आसतलो. विघ्नां म्हजे तावन पयस दवरतलोय आनी म्हजे कश्ट सोंपतले. देवान ताका ताणें मागलेलें तें दिलें. एकच वाक्य तरी पूण त्या व्यक्तीचे कश्ट सोंपले. आनी आदल्या हप्त्यांत आमी ध्यान करता आसतना जर तर आमच्या तकलेचेर आशिर्वाद आसा तर हर एका संगतींत आमी आशिर्वाद जाता म्हणल्या विशयांत गुंडायन हांवें तुवें ध्यान केलें. कोणेय व्यक्तीन आमकां कितेंय करूंक शकना. एका इस्रायलाचेर शिराप घालूंक म्हणून बालकान बालम म्हणल्या प्रवाद्याक आपयलें तरी ताका शिराप घालूंक जावना. खंयसर आशिर्वादाचो व्यक्ती ताज्या तकलेर आशिर्वादाचो गेल्लो सुख्या गुड्यारी जायतितलें भरपूर पीक काडन तो आशिर्वादी जालो. जायत्या विचारांत आमी नियाळ केलें मोगाचें न्हू. एक वास्तवीक तरान असलेंच एक घडीत म्हज्या जिवितांत घडलें. म्हाका हांव एक सामान्य व्यक्ती तरी पूण एक बळिश्ठ व्यक्तीन तो हायकोर्टाचो न्यायाधीश जावन आसलो. तुमी साबार जाणात M.F. सल्डाना म्हळ्यार तो बॉम्बे हायकोर्टांत न्यायाधीश जावन आसलो. कर्नाटक हायकोर्टांत न्यायाधीश जावन आसलो. असलो व्यक्ती मुजेर एक फटकिरो आरोप एका फाटल्यान एक मार घालनासलो आनी लोक चिंतलो कांय सोमाक ना म्हणून. आनी थवळ हांवें कांय करूंक असाध्य कित्याक हांव तो एक हायकोर्टाचो वकील नित्यकर्ते न्यायाधीश जाल्यार हांवें केवल हांगासर एका खोडयाळांत एक वकील मात्र. तरी पूण
हांवें सर्वेस्परा देवा लागीं मागलें, देवा म्हाका नीत करून दी. खंयसर गे ताणें उलोवचें उतरां फुडकिरें म्हणलें, तुवेंच करूंक जाय मुझे करना असाध्य. आनी फाटल्या हप्त्यान मोगाच्या न्हू त्या हायकोर्टाच्या न्यायाधीशान कोर्टाक हायकोर्टांत एफिडेविट घालून बेशरत सूक मागली, अनकंडिशनल एपॉलॉजी मागली. आनी म्हळें म्हजी हातूंत सूक जाल्या म्हाका माफी करी जाय आनी म्हजे वयर खंयचेय कानून क्रम घेवंक नजो म्हणून ताणें एक एफिडेविट घालें. आतां पळया मोगाच्या न्हू, एक सामान्य व्यक्ती हांव थूं तरी आमचे विरोध केदो एक घटानुघट व्यक्ती मुखार रावा जाल्यार देवाचे आशिर्वाद मुजेर आनी तुजेर आसा तर खंयच्याय व्यक्तीन आमचे विरोध रावंक जायना. हायकोर्ट असो नीतिकर्ता खंयसर आनी आमचे बरी सामान्य व्यक्ती ह्या समाजांत खंयसर. तरी पूण आमचो देव आमच्या सांगात आसल्या वेळार केदो व्हडलो व्यक्ती तरी तो शरणागत जायच पडटा मोगाच्या न्हू. स्वाभावीक तरान केस कंटिन्यू केल्यार आमी ताका शिक्षा जावंक साध्य आसा. पूण आमी मागण्यांत आसता आसतना जर तर कोणी सूक जाली म्हळें जाल्यार आमी नाका म्हणूंक जायना, ना आनकी ताका शिक्षा जायची म्हणून सांगूंक जायना. आमी हायकोर्टांत ओप्पाल्या आनी थंयसर तें मुक्त जालें. पूण म्हत्वाचें कितें म्हळ्यार केदो व्हडलो व्यक्ती आमचे विरोध आसूं दी, जर तर देवाचे आशिर्वाद तुजेर आसा तर तुका खंयच्याय व्यक्तीन आपटोवंक जायना म्हणलें सत हें एक देवाक महिमा जावचे खातीर हांवें तुमचे कडेन वांटून घेतलें. कित्याक आमचो भावार्थ घट जाय. मुस्तुपटी कितें जाता म्हळ्यार आमी तोंडान सांगता हें वांजेलांत आसा, निजावन आमच्या जिवितांत जाता गे म्हणलें सबारपुटी आमकां सवालां खूब जातात. त्या खातीर मात्र हें एक हांवें उदाहरण दिलें. ह्याच हप्त्यांत जाल्लें उदाहरण घडीत हांवें तुमकां दिलें. तर मोगाच्या न्हू, तुज्या जिवितांत तुजे विरोध कितलो बळिश्ठ व्यक्ती तुजे विरोध आसूं दी, तुका कितेंच करूंक जायना जर तर देवाचे आशिर्वाद तुजे वयर आसा तर. आनी हांगासर हो मागणें करता आसतना एक मॅट मुखार वेता आनी सांगता, मुजेर आशिर्वाद आसा जाय मात्र न्ही देवा, तूं आशिर्वाद करताय जाल्यार म्हाका विस्ताराय. आनी विस्तारावचें कित्याक गरजेचें म्हणलें सवाल. आमच्या जिवितांत आमकां जर तर सर्वेस्परा देवान आशिर्वाद केलें जाल्यार आमी वाडोवंक जाय. सुरविल्ल्या पुस्तकांत आमी पळयता ह्या आदिकांड कितें आमी जेनेसीस बूक ऑफ जेनेसीस म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत पयले मनशाक रचलें आमी पळयता पयले अध्याय 26 वाक्यांत. आनी मनशाक रचिल्ल्या कुडले देवान पयल्या आशिर्वादान घालो आनी सांगलें वाडा आनी सडा. आनी हें जावन आसा देवाचें योजन मोगाचें न्हू. केदेळा मनशाक आशिर्वाद घालतात आनी देवाची खुशी जावन आसा त्या मनशान वाडा जाय म्हणून. जेजून ओपार सांगली 5 नाणी 2 नाणी आनी 1 नाणें एकल्याक देगांक दिल्ल्या विशयंत. 5 नाण्याच्यान 5 नाणीं केलीं, 2 नाण्याच्यान 2 नाणीं घडलीं, 1 नाण्याच्यान तशेंत दवरलें. जेजू कितें म्हणालो, कोणा लागीं तें 1 नाणें तशेंत तें विस्तार नासतना तें वाडा नासतना दवरलां, ताचे कडचें काड आनी जो कोणाक 10 नाणीं आसात तो बऱ्या तरेन विस्तार नासा ताका खाण दी. कित्याक देवाची खुशी जावन आसा हांवें आनी तुवें ह्या समाजांत वाडत वाडत वचा जाय. आनी वाडावळ जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत, आमच्या पोवी सभेची, आमच्या वेव्हारांत, आमच्या कामांनी, आमच्या जाणवायांत वाडावळ, आमच्या समजणेंत वाडावळ, आमचे संबंद वाडावळ, आमचे हर एका
प्रभावांत जें कितें आमकां आसा तातूंत आमचें वाडावळ आनी कॅरियरांत वाडावळ जावंक पुरो आमचे टॅलंट्स इन्फ्लुएन्स आमचें नांव हर एक तरेच्या संगतीन हर एकल्यानी हांवें तुवें वाडावळ जावं जाय तें देवाची खुशी जावन आसा. आनी त्या खातीर आमी पळयता जेजू तांचे हें सांगता आसतना एफेसकारांक बरयल्ल्या 3 अध्याय 20 वाक्य आमी पळयता आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंता ताचे प्रास कितले की चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेन आनी जेजू क्रिस्त थंय महिमा जावं. आमी मागल्याचे की चड दिवचो देव आमचो. तूं इल्लें मागले रे पुरो देव 1000 वांट्यांनी चड जावन मकान तुका दिवंक शकता. जर तर एका ल्हानशे एका थळ्यांत एक मासली आसा ल्हानशी मासली आसा आनी ती मासली मागता ल्हानशी देवा म्हाका आशिर्वाद कर म्हणून आनी देव म्हणटा आशिर्वाद तुका करता. आनी आशिर्वाद करता आसतना मासली जर तर येदीश असली मासली थिमिंगला बरी ओडली जाय जाल्यार वेल म्हणटा इंग्लिशान ओडली जाय जाल्यार त्या तळ्यांत रावंक जाता ताका त्या तळ्यांत रावंक जायना. दर्योत्तू जायचे तशेंच मोगाचें न्हू तूं आनी हांव आशिर्वाद मागता आसतना देवाचें देव म्हणटा जायत बुत्ता जायत दुवे तुका हांव आशिर्वाद घालता. आनी आशिर्वाद घाल्या उपरांत तुवें चिटकून जिवंक जायना. तुजें आशिर्वाद अशें वाडत वचा जाय की सगळें तें प्रभावीत तरान सगळ्यांनी जायचें. जेजू भारी एक अर्थभरीत रितीर एक ओपार तो वापरता आनी तें आमी पळयता 6 मातेवाच्या 13व्या अध्यायान 33 वाक्य. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली. सर्गींचें राज एका स्त्रीयेन 3 कळश्यो पिठान भरशिल्ल्या खमीरा बरी क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें. आतां पळया खमीर ती इल्लीशी इल्ल्या पिठाचेर घालें आनी तें कितें जाता थंयसर असल्या उबेक थंयसर असल्या परिवर्तनांत विस्तारून इल्लें आसलें पीठ मुस्तू फुगता. तशेंच जावन आसा जेजू म्हणटा सर्गींचें रास. हे सर्गींचें रास म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी वाडावळ जावंक वचा जाय. आमचो असलो प्रभाव मोगाच्यान सडा जाय. इंग्लंड हांव जाणां केदें व्हडलें एक ल्हानशें राष्ट्र तें हें म्हणटा घालें सर्च करता आमकां पळोवंक मेळटा ताजी रुंदाई 1,32,992 स्क्वेअर मिटर्स. येद्या व्हडल्या संवसारांत ताजी रुंदाई तितलीच व्याप्त. पूण त्या ल्हानशा राष्ट्रांनी असो प्रभाव विस्तार आयलो की आज इंग्लीश भास सगळ्या संवसारार एक प्रमुख भास जाल्या. येद्या ल्हानशा कुडक्याचो तो ताजें त्या भास आमी ताजे कितले वंटा भारत देश व्हडले आसा पाकिस्तान आसा आनी विविध ह्या संवसारांत विविध राष्ट्रां आसात. ह्या सगळ्या राष्ट्रांनी मोगाच्या न्हू ह्या इंग्लंडाची इंग्लीश भास सगळ्यांनी विस्तारल्या जाल्यार हाका कारण तांचें तें आसचें फिलॉसॉफी तें कितें आसा तांची भास कितें आसा तांणी ती विस्तारयली आनी त्या खातीर ते प्रभावीत जाले. जेजू एक आमी अशेंच आमच्या जिवितांत आमचें तें कितें भितर आसा मोगाचें न्हू आमचें तें आसा. भायल्यान आमी सरळ जावंक पुरो सगळें एक 5 फीट गी 6 फीट गी तितलेंत लांब जावंक आमी साध्य आसा. पूण आमच्या भितर आसची सकत वाडत वचचें म्हणजे देवाची खुशी. आनी ते वाडत कशी येता म्हणल्या विशयंत ताजे विशयंत एक शास्त्री फरिसेवा विशयंत सांगता. शास्त्री फरिसेव ते व्यक्ती आमचे पर्यंत एकत्तल्याक हायट आसले पूण जेजू म्हणटा ह्या व्यक्तीच्या प्रभावा विशयी जाणा जाया. स्वामी जेजू म्हणटा 6 मातेवाच्या 16व्या अध्यायांत 6व्या वाक्यान म्हणटा जेजून तांकां सांगलें जागृत रावा फारिसेवांच्या आनी साधुसेवाच्या खमीराची सत्राय घेया म्हणून. हें सिसांक कळूं ना कालें गे म्हणून ताणी चिंतात आमी उंडे हाडूना देखून हो खमीराच्या विशयी उलयता म्हणून. जेजून सांगलें ते व्यक्ती तुका सादे भायल्यान दिसोंक पुरो पूण तांचे भितर आसचो त्या प्रभावाची सकत ताणें कितेंय करूंक ते शकतात ताळे
तांचे ते सूख समजोणी असल्यारी ती सूख समजोणी सगळ्यांनी प्रभाव घालते जाल्यार सगळ्यांचे सूख समजोणी ते जाता. त्या देखून हांवें आनी तुवें कितें गरजेचें, हांवें आनी तुवें जेजूचे आशिर्वाद घेवन ते हेरां कडेन विस्तारोवंक हांवें आनी तुवें जायचें. आनी देवाची खुशी जावन आसा हांवें आनी तुवें आमचे भितर आसचें ती सकत, आमचे भितर आसचें तें बरेंपण सगळ्यांनी विस्तार जाय. आनी हें जावन आसलें जाबेजाचें मागणें. जाबेज म्हणालो, सर्वेस्परा तूं म्हाका आशिर्वाद करताय तर म्हजें प्रदेश विस्ताराय. आज हांवें तुवें मागोवंक आसा मोगाच्या न्हू. आदल्या हप्त्यान आमी मागलें, सर्वेस्पर आमकां आशिर्वाद कर. जेजू म्हाका तुजें बेसांव दी, मोरये म्हाका तुजें बेसांव दी, बापा म्हाका तुजें बेसांव दी, पवित्रत्म्या म्हाका तुजें बेसांव दी, फादर म्हाका बेसांव दी, सिस्टर म्हाका बेसांव दी डॅडा, बेसांव दी मम्मा, बेसांव आमी मागलें. आतां एक मॅट हांवें तुवें मुखार वचूंक जाय. जें कितें हांव तुवें बेसांव मागता आमी ह्या मुखांत्र विस्तारची गरज आसा. कीर्तनकार 71 अध्याय 21 वाक्यान म्हणटा, म्हजी वडवीक वाडयतलोय आनी परत म्हाका बुजवण तूं दितलोय. त्या देखून हांवें आनी तुवें सर्वेस्पराच्या उदारी मागोवंक जाय, सर्वेस्परा म्हाका आशिर्वाद कर आनी म्हाका वाडय. आनी केदाळा तूं वाडोवन विस्तारताय गे, त्या दाळा आमची पावलां घट जातात. आनी त्या खातीर दुसऱ्या समूएलाच्या पुस्तकांत 2 अध्यायांत 43 वाक्य म्हणटा, म्हज्या पावलांक तुवें रुंद मारो करून दिलाय. अशीर आसल्या कडेन तुवें विस्तारलय आनी रुंद मारो केलाय. देखून म्हजे पांय निसरानात. म्हजे पांय कित्याक निसरानात? कित्याक हांव विस्तारलां. त्या देखून थोडे फावटी मोगाचे न्हू आमी आमचे आशिर्वाद आमचे ते मस्त देव घालता, पूण आनेकल्याक आमी आमचें विस्तारयना. आनेकल्याक 10 रुपये आमी दिना, ताका 100 रुपये दिवन ताजें जिवन आमी बरें करना. आनी आमी पडिल्ल्या वेळार आमकां उखोल धरूंक कोणी ना. खेदाळा देव आमकां आशिर्वाद करता, जावं करून आर्थीक समृद्धींत, जावं करून आमच्या जाणवायेन, जावं करून आमच्या समजणेन, जावं करून आमच्या भलायकेन, जें कितें म्हाका तुका आशिर्वाद देवान दिला मागया आमी आनी निसायकी हे विस्तारया. कोणाक ते ना तांकां आमी सही करया. त्या दाळा कितें जाता, आमी पडिल्ल्या वेळार ती आमकां उखोल धरतात आनी त्या दाळा आमचें जिवीत फोडांतल्या बरी आमकां देव संरक्षण करता. तिसरी संगत तो मागता, कितें मागता? सर्वेस्पराचो हात म्हजे सवे आसूं. पयलें ताणें मागलें आशिर्वाद, दुसरें ताणें मागलें म्हजो प्रदेश विस्ताराय, तिसरें मागता म्हजो हात, सर्वेस्पराचो हात म्हजे सवे आसूं. आतां सर्वेस्पराचो हात कित्याक आमचे सवे आसा जाय मोगाचें न्हू? 2 संगती खातीर. एक, आशिर्वाद जावन विस्तारतना आमचे भितर हांकार येवंक उपजावंक पुरो, आमचे भितर पाड सवय उपजावंक पुरो, आमचे थंय आनी कितेंय आमी पाड जावन वचोंक पुरो. आनी ताजो सुकोवन ताज्या वाटेत हांव धांवनातल्या बरें ताजो हात आमचे वयर आसल्यार, आमचे सवे आसल्यार तो आमकां घट्ट धरता, वाट सुकानातल्या बरें तो धरता. दुसरें, ताजो तो हात मस्त तो बळादीक मोगाचें न्हू, मस्त बळादीक. तो हात दोळ्यांक दिसना. त्या खातीर आमी पळयता थोडे सामान्य व्यक्ती, हांवें तुवें सामान्य पळयल्ले बरे आसात, थोड्याच वर्सांनी इतले बळिश्ट जातात गे. सक्कडे म्हणटात, हो कसो इतलो बळिश्ट जालो? जेजू के म्हळें, ओ सुताराचो पूत आका खंय तो जाणवा येयली, वो कशें अशें भाशणां करता, वो कशें देवाचें उतार परगडता, वो आमचे मदें आसलो, वो कशें अशें जालो? खेदाळा देवाचो हात आमचेर आसा. हांवान तूं संपूर्ण तरान आमकां उंचल्या पावंडाक हांवान तूं वचोंक पावता मोगाचें न्हू. त्या देखून इसाया प्रवचन 41 वाक्य म्हणटा, भिये नाका, हांव तुजे सवे आसा. खबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैत्यवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. कित्याक देवाचो तो हात जैत्यवंत हात मोगाचो न्हू. आनी हो जैत्यवंत हात म्हजे गोट्टू तुजे ओट्टो आसा जाल्यार आमकां कोणूय चलोवंक साध्य ना. केदाळा म्हणसर सर्वेस्पराचो जैत्यवंत हात तूं मागोन घेताय, तुजे सांगातातून दवरताय, तुजे सांगातातून मागोन थंय आसाय,
तुका सर्वेस्पर देव आशीर्वादावर आशीर्वाद घालून तूं उंचल्या पावंडाक पावताय. जर तर आमी जैताचो हात आमचे सगळे ना तर आमी पडतांव जिवितांत. आनी पयल्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 29 अध्यायान 12 वाक्य बारीक अर्थभरीत उतरांनी त्या जैताच्या हाता विशीं महत्व सांगता. धन आनी मान तुजे तोन मेळटा, तुका सगळ्यांचेर अधिकार आसा. सकत आनी पदवी तुज्या हातांत आसात. तुज्याच हातांत हांव तूं सगळ्यांक ओडवीक आनी पदवी दिताय. मोगाचे न्हू परत वचता कितें एक अर्थभरीत उतार पळया. धन आनी मान तुजे तावन मेळटा. आमकां कोणाक नाका धन पयशे, कोणाक नाकात, हर एकल्याक जायचे. कोणाक मान आनी गौरव नाका, हर एकल्याक जायचे. धन आनी मान तुजे तावन मेळटात. तुका सगळ्यांचेर अधिकार आसात. सकत आनी पदवी पावर, अधिकार, पदवी हर एकी सकत आनी पदवी तुज्या हातांत आसात. तुज्याच हातांत हांव तूं सगळ्यांक ओडवीक आनी पदवी दिताय. त्या देखून मोगाचे न्हू म्हज्या आनी तुजें सगळें सर्वेस्पराचो हात आसूंक जाय. आमी जायते पटीन जायते मागता, पूण स्वामी जेजू म्हणटा लांब मागणें करचें तुवें गरज ना. व्हडले लांब तुवें मागणें करचें गरज ना. मोठ्यान मागोंक शिक. मोठ्यान तूं माग. जर तर तूं मागशी सर्वेस्परा तुजो हात म्हजे सवे आसूं म्हणत तर कितलो तो हात सक्तेचो आनी पदवेचो हात आमकां उखलून धरनांगे मोगाचे न्हू. पयल्या रायांच्या पुस्तकांत 8व्या अध्याय 45 आनी 46 वाक्यांत पळयता हांव. थंयसर एलिया पावस आडयता. मुस्त वर्सां उपरांत पावस आडयता आनी पावसाचें लक्षण येता आसतना तो रायाक सांगता वसरे येता पावस येता तुवें कुडले तूं पाटी वचत नाल्यार तुका सिरंदराच्या पावसान वचोंक जायना. आनी आब आपल्या रथाचेर बसून भाळयेक वेगान येता. उडास दवरया एलिया कडेन रथ नासलें, पूण एलिया कडेन आशिल्लो सर्वेस्पराचो हात. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा थोड्या वेळान मोळप कुपांनी काळें जालें, वारें वळ्ळें आनी धारेनी पावस पडलो. आहाब आपल्या रथार सोडलो आनी जेज्रायलाक गेलो. पूण सर्वेस्पराचो हात एलियाचेर आशिल्लो. ताणें आपलें कमार बांदलें आनी जेज्रायल पर्यंत आहाबा मुखार धांवत गेलो. ताजे थंय घोडो आसा, रथ आसा आनी सगळें रक्षण आसा. आनी हो इतल्या वेगान एक राय घोड्या सांगता रथा सांगता धांवता तरी एलिया थंय खंयच ना. ताजे थंय आशिल्लो सर्वेस्पराचो हात. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा ताणें बांदलें थंयसर, पूण सर्वेस्पराचो हात एलियाचेर आशिल्लो. ताणें आपलें कमार बांदलें आनी जेज्रायल पर्यंत आहाबाच्या मुखल्यान धांवता. तर मोगाचे न्हू हो हात तुजे थंय आनी म्हजे थंय आसात. तर आमच्या मुखार कितलेय व्यक्ती आमच्या मुखल्यानी ह्या संवसाराची जाणवाय उपयोग करना, संवसाराच्यो संगती उपयोग करना. मुखार वचोंक पुरो. तुका आतां दिसोंक पुरो हाळे तूं इतल्या मुखार आसा, आमी इतलें फाटी आसा, आमी कशें जिवनान मुखार येवंक साध्य. मोगाचे न्हू तकली बंद पायरीर गेल्यार ह्या संवसारीक रितीर म्हाका तुका मुखार येवंक कश्ट आसा. पूण सर्वेस्पराचो हात म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा जाल्यार तो सर्वेस्पराचो हात म्हाका आनी तुका सांगात दी जाल्यार तो हात ह्या संवसारांतल्या सर व्यक्तींचे चड वेगान ह्या संवसारान म्हाका तुका मुखार वचोंक शकता. जड वारें आसूं दी, पावस आसूं दी, अडकळ आसूं दी, कितेंय आसूं दी, खंयची अडकळी रावंक शकना, खंयचें जड वारें, कितलें सिरंदरचो पावस ह्या एलियाक तडवंक शकना. कित्याक हाचे सवें सर्वेस्पराचो हात ताचे सवें आसलो. त्या देखून मोरी तिका गाब्रियल बडव्यान संदेश हाडटा आनी ताजे उपरांत ती संतोशान आमी पळयता सांग लोकाच्या पयल्या अध्यायांत 46 वाक्यातावन 51 वाक्य पर्यंत ती एक बरें गीत गायता. आनी तें गीत गायतना 51 वाक्यान ती अशें म्हणटा, आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां, आपल्या काळजांत ओडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटयल्यात, पदवेदारांक उंच आसा ताणें सकला गेल्यात. तो हास जावन आसा मोगाचे न्हू.
कितल्या वयर असले की सकयल घालूंक शकसो आनी कितल्या सकयल असले की वयर करूंक शकसो विशिश्ट तरासो हो देवाचो हात. त्या देखून तुवें मागतना जर तर एक मोठे मागणें तुमी जर तर म्हळें तरी मोगाच्यानो सांगलें जाल्यार सर्वेस्परा तुजो उजवो हात मुजे सवे आसो. ल्हानशें मागणें, अर्धे सेंटेन्स येना, कांय ना तातूंत, तरी पूण तें मागणें काळजांतावन एक सेंटेन्स मागलें जाल्यार तसो हात सगळ्यांचे की उंचल्या पोंवडा तुका पळोवंक मोगता. आनी आबुबक पुस्तकांत 3 अध्याय 4 वाक्य म्हणटा ताज्या हातांत हांव किरणां फंगतात थंय ताजी पदवी लिपोवन आसा. किरणां फंगतात मोगाच्यानो तुज्या काळोखाच्या जिवितांत तो हात आयिल्ल्या कुडले तुज्या बोवारीन सगळें उजवाड जाता आनी त्या किरणाच्या हातूंत तुका उजवाड तुजें जिवीत आशिर्वादी जाता. अखेर करच्या पयलें ताजें अनेक मागणें, ल्हानशें मागणें मोगाच्यानो ताजें, आनी तें जावन आसा ताजें मागणें जावन आसलें विघ्नां मुजे तावन पयस सरूंक. आज साबारांक लोकांक आमकां विघ्नां आसात, एका न्ही एका तरेचीं विघ्नां विशेश तरेचे हांवें एग्जाम्पल सांगचें म्हणना. हर एका मनशाक आमी पळयता समाजांत एका फाटल्यान एका विघ्नां आसात. आनी तो एक सेंटेन्स तें विघ्नां मुजे तावन निवारूंक. आतां विघ्नां कशी येतात म्हूण कळना मोगाच्यानो. हांव आनी तो चिंता आमी इतलें बरें मागणें करता कित्याक आमकां तशें जाता. कित्याक म्हळ्यार तें येवचें बाण ह्या दोळ्यांक दिसनात. किर्तन 91:5 वाक्य म्हणटा बारे अर्थभरीत हें मागणें, रातच्या आकांताची दिसा वेळार उपतल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. म्हळ्यार खंय तावन गी बाण सोडचें खंय तावन पयस तावन सोडटात, कोण सोडटा म्हूण म्हाका तुका दिसना, खंय तावन येतात म्हूण कळना, तरी पूण ते बाण म्हज्यान तुजें जिवीत सगळें दुस्पटयतात. आज साबार जाण व्यक्ती विविध कारणां निमते मोगाच्यानो कश्ट जातात, ताच्या जिवितांत बाण सोडतात. ते पाड सक्त्यो, पाड व्यक्ती, पाड संगती तांचे जिवीत पाड करना आसात. एक ल्हानशें उदाहरण तो बी ताच्या ग्रंथान आमी एक पळयता. 3 अध्यायांत 7 ते 9 वाक्यांत पळयलें जाल्यार थंयसर सारा म्हणले स्त्री, पाप ती बरी स्त्री, ताणें कांय तरेन सूख करूं ना, पूण ताजे घोव मरोन आसले. पळयत पुस्तक म्हणटा त्याच दिसा मेदियेच्या एकवतनांत रागुएलाच्या दुवे साराकी आपल्या बापायच्या साकारणेमध्ये एकल्यान उलयल्लें अकमानाचें उतरां आयकूंक मेळ्ळीं. कित्याक 7 दादल्यां कडेन तिजें लग्न जाल्लें, पूण खोट्या देवसारा आस्मोदेवसान ताणें तेजे कडेन संभोग करच्या दिस तांकां एकल्या फाटल्यान आनेकल्याक जिवीश मारलें. देखून साकरणेन तिका म्हळें, तूं तुज्या दादल्यांचो गोळो चिरडून तांकां जिवीशी मारताय. तुका 7 दादले आसले, पूण तांचे मदलो एकलो लेगून तुका उरसो ना. आमकां तूं कित्याक मारताय? तुजे दादले मेले देखून तांचे बराबर तूंय मोर. तुज्या एका पुताक वा तुज्या एका दुवेक पळोवंक आमकां कितेंच मेळना जावं. पळय, ह्या सारान कांय करूं ना. खंय एक दुश्ट सकत येवन ताका खाजार जाल्ल्या वेळार ताच्या घोवाक जिशी मारून आसा आनी ताचेर आरोप मांडून आसा. आनी लोक कितें म्हणटा, ताचे कामाचे व्यक्ती समेत कीळ तरान ताका उलोवन आसा. इस परिस्थिती आमच्या साबार जाणांक आसा. आमी कांय सूख करूं ना, तरी पूण आमकां बेश्टे आरोप घालतात. कोणगी खालेंगी तोंडाक आयिल्ले उलयतात. खंयची सकत आमच्या जिवितांत दोळ्यांक दिसनातल्यो सक्त्यो आमकां उपाद करनासात मोगाच्यानो. आमी चिंता, हांव इतलें मागणें म्हणटा, हांव इतलें बरें करता, इतल्या जाणांक बरें करता, म्हज्या जिवितांत अशें कित्याक जाता? जायना, म्हाका तुका करूंक जायना. देवान तें आडायल्ल्या शिवाय, मागण्या शिवाय दुसरें ताका वाट ना. आनी त्या देखून हें सारा कितें करता? त्या सारा तें म्हणटा, देवा कडेन उलो मारून सांगता, हांवें गळपाक घेनासतना रावचेंच भोव बरें. त्या बदलाक हांवें म्हज्या जिवितांत केण्ण्यो आयकना जावच्याक देवान म्हाका मोरान धरचे खातीर हांव ताजे लागीं विनंती करतलें. देखून ती जनेला लागीं गेली आनी आपले हात विस्तारून तरून तिणें प्रार्थना केलें. तुज्या जिवितांत आज मस्त तराचे बाण, मस्त तराचे अवमान, निंदा, समस्या पूर आसात. कितें करीत तुवें? तुजी सूख ना. थाळा एकच वाट आनी तें जावन आसा मागणें. आनी मागणें केल्ल्या कुडले कितें परिणाम जाता? 16वें वाक्य तावन सांगता, तेच कडेन देवाच्या महिमे मुखार हांच्या दोगांयचो प्रार्थना स्विकार जालो आनी दोगांयनी बोरींग करूंक रागुएलाक धाडलो.
तो बी त्याच्या दोळ्यांक मांडलेले शाई काडून ताणें देवाचो उसवाट पळयशे करूंक आनी राघुवेलाच्या दुवे साराचें लग्न तो बी त्याच्या पुता तो बी अशे कडेन करून आस्मोदेस देवसाराक तिजेच असलो धांवडावंक ताका धाडलो. सो राघुवेल देवदूताक सर्वीस पर देव मागणें आयकून धाडटा. तर आमच्या जिवितांत वायटांत हांव आमकां निवारचें गरज आसा मोगाच्या न्हू. स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या बापा शिकयत आसतना आखरेचें तें वाक्य जावन आसा, पूण वायटांतलें आमकां निवार म्हणून हर एक दीस हांव तूं बापा लागीं मागता. आमी बायपाड जावन मोगोवंक पुरो अर्थभरीत मागणें जेजून आमकां शिकयल्लें. आमकां वायटांतावन निवार जेजू गुत्त आशिल्लें. ह्या संवसारांत हांव तूं जियेत आसतना ताजो पाटलाव करत आसतना वायट व्यक्ती, वायट संगती, वायट सक्ती आमकां सलवयतात. आमी कांय सूख करूना, आमी मुग्ध तरी पूण आमकां दोस्ताद देखून सोम्या जेजून तें मागणें आमकां शिकोवन दिल्लें. सामातेवाच्या 13व्या अध्यायांत 24-28 वाक्यान देखून आमी पळयता. एक वाक्य तुमकां सांगता मोगाचें न्हू. पूण सक्कळ न्हिदून आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नीर ओंपून गेलो. सक्कळ न्हिदून आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नीर ओंपून गेलो. अर्थ कितें? तुमी मस्त बरेंपण करतात, हांवूय बरेंपण करता, हर एकलीं आमी बरेंपण करता, साध्य आशिल्लें तितलें बरेंपण करता. न्हिदल्या वेळार दुस्मान नीर ओंपता म्हळ्यार कितें? आमकां इल्लोसो आमी खुशयेन आसता, बरेंपण करनंत आसा म्हणून सैतान येता, आमच्या मोतींत फाड चिंतनां घालता, फातका कारण करता, फाड संगती आमच्या जिवितांत ओंपता. आमी गुत्तुना आमच्या मोतींत आसा कित्याक आमी बरेंच केलां म्हणून. आमी न्हिदोन आशिल्ल्या वेळार म्हणजे आमी ज्या घरान नातिल्ल्या वेळार, आमी सोम्यातय नातिल्ल्या वेळार आमचे थंय आळसाय घालूंक पुरो, आमचे थंय कामुकपण घालूंक पुरो, आमचे थंय साबार पिडा घालूंक पुरो, कितें कितें वायट घालूंक पुरो आमच्या जिवितांत. आमकां तें कळीत ना. आमी कित्याक न्हिदोन आसा देखून आमचो दुस्मान वायट ओंपून आमच्या जिवितांत आसा. आनी आमी उठोन पळयता म्हज्या जिवितांत अशें कित्याक जावन आसा सोम्या? हांव इतलें बरें केलें, इतल्या जाणांक सही केली, म्हज्या जिवितांत कितें अशें जाता सोम्या? आनी सोमी म्हणटा, तूं बरें गेलें, बरें बी गोवन तुवें लायलाय. तूं न्हिदोन आसतना, तूं मागणें करनासतना, तूं जाग्रत रावन आसल्या वेळार, तूं देवा थंय संबंद दवरूंक इल्लो तूं म्हाका आज इल्लो तें हांव गम्मत करता, तोंदरे न्हय, 4 दीस मागणें म्हणचें नाका, 1 हप्तो मागणें म्हणचें नाका, हांव इल्लो गम्मत करता म्हळ्यार तितले भितर आयलो तो. तूं न्हिदोन पडटाय, आत्मीक तरान तूं न्हिदोन पडटाय. आनी आत्मीक तरान न्हिदिल्ल्या वेळार आत्मीक दुस्मान येता, तुज्या जिवितांत थोडें थोडें बी ओंपून घालता नाकारी. आनी त्या दाळा तें वाडोवन येताना तुजें जिवन चिरड जाता, मूड जाता, कश्टान भरता. त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा सांजोवच्या 10व्या अध्यायात 10व्या वाक्यांत, सोर आयला फकत लुटोवंक, सोरोवंक, जिवेशी मारूंक, पूण हांव आयलां तुमकां दोदोशी जिवन दिवंक. तर मोगाच्या न्हू, ही मोठी मागणी आज आमी थोडें नियाळ केलें. तर आमच्या जिवितांत साहित्य मागणें म्हणच्या बदलाक आतां आराधना जाता आसतना मागी आमी देवा लागीं, सर्वेस्परा देवा, एक सेंटेन्स जाल्यार व्हडना, एक वाक्य जाल्यार व्हडना, खालसान थावन मागया मोगाच्या न्हू. देवा म्हाका आशिर्वाद कर, देवा तुजो हात म्हजे थंय आसूं दी, देवा वायटांतल्यान म्हाका निवार, देवा म्हजो प्रदेश विस्तार. ल्हान ल्हान मागणें म्हणया मोगाच्या न्हू. सगळें जिवन आमचें परिवर्तन जावं, देवाक महिमा दिवंक आमी शकतले. हांव तेंच जालें, सज जालें, जेजूच्या नांवान घोशण जावं दी. आमेन. सर्गींच्या बापा, समर्पण करता आमाचो मेस्तांक तुज्या हाती. तुजो दैवीक आत्मो आमचेर वत आनी आमकां आशिर्वाद सी. आमचें थंय आसचें उणेंपण हुमटून काड आनी आमकां तुज्या सक्तेन बर. आमचेर तुजो आशिर्वाद स्विकार करूंक, आमचे थंय कितें अडकळी आसात, समस्या आसात, ते सर्व धुवन काड सोम्या. आनी तुजो आशिर्वाद स्विकार करूंक आमकां योग्य जावन मारपाड कर. समर्पण करता सोम्या आमकां हर एकल्याक तुज्या हाती.
आमी तुजे मुखार आयले हांव सोम्या आमचे थंय आशिल्ले समस्ये घेवन आमचे थंय आसची पिडा शिडा घेवन आमचे थंय आसचे आर्थीक संकश्ट घेवन मोगाळा सोम्या तुजो सांगात आमकां लाभय तुजो आशिर्वाद आमकां लाभय बंधनांत आमकां सुटका लाभय आनी आमकां हर एकल्याक तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन बर म्हण मागता मोगाळा सोम्या समर्पण करता हर एका पेडेस्ताक सोम्या तुजी गूण करची सकत आतां आमचेर हर एकल्यांचेर देवय आमच्या कुडींत आसची कळीत आसची आनी कळीत नातली पिडा शिडा गूण करूंक असाध्य म्हणून धाकटेरांनी हात सोडिल्ली पिडा सोम्या वैजांचो वैज जावन आसो तूं आतां आपड आनी गूण कर हालेलुया हालेलुया हरबा शकर बराबरी बराबरा शबराबा हालेलुया मा शकर बरी बराबरा शकर बराबरा होली आत्मा ब्लेस राहीला बाबा हीला 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 बाबा हीला 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 बराबरा हीला 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 लिया हीला हीला हालेलुया मा शरारा मोगाळा सोम्या समर्पण करता आमची दिएसीज ह्या दिएसीजींत मिसां वावरा खातीर वावर करच्या हर एका याजकाक धर्म भयणींक लायिकांक आनी तशेंच भावार्थी लोकांक आत्म्याची सकत लाभय सोम्या आत्म्याच्या सक्तेन तुका पळोवंक करपा लाभय सोम्या आत्मीक कान आनी दोळे उगडापे कर सोम्या तुजें होली प्रेझन्स आमी भोगूंक करपा लाभय सोम्या तूं आमचे सांगाता आसाय म्हणलें धैर्य आमकां लाभय सोम्या आमी जिवितांत निराशी जाता आसतना दंडळतना कोणूच ना म्हणून एकसूरपण भोगता आसतना सोम्या तूं आसाय म्हणलें धैर्य आमकां लाभय तूं आमच्या बगले नासून आमची वाट तूं फुडें चलय हालेलुया हालेलुया रबा शेखरा बारा बाराबा शिबला बाला बा शुकोरा माना मा शिरारा हिला मा शेरे रे 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 मोगाळा सोम्या समर्पण करता हर एका भुरग्यांक हर एका भुरग्यान इस्कॉलाक वेता आसतना पाटी येता आसतना रक्षण लाभय सोम्या आवरा निमती लोकांक कश्टांक सांपडानातल्या बरी घरदार होगडायनातल्या बरी सोम्या त्या त्या वेळार जाय पुरतो पावस आनी पावसान अनाहूत जायनातल्या बरी रक्षण दी म्हण मागता सोम्या मोगाळा सोम्या समर्पण करता सोम्या आमचो देश ह्या देशांतल्या हर एकल्याक तांचो भावार्थ आचार सुंखांनी पाळूंक राजकीय फुडाऱ्यांत हांव कसलीच अडकळ येनातल्या बरी तुजें रक्षण लाभय सोम्या बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक सोम्या तूं आपड सोम्या ताणी तुजो पाटलाव करूंक आनी तुजो पाटलाव करतेल्यांक अडकळ हाडनातल्या बरी सोम्या तूं रक्षण लाभय हालेलुया हालेलुया हरे बेशिकर बराबरी नाना माशे बोला माशे करा बाला बाला शोलाला हिला मामा मामा शेरे रा 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 हालेलुया 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 ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆಯಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆಯಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy Araba Shandara Holy Atma bara 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 shayara hallelujah ma shayara जे शक धननी अररेरेरेरेरम एकल्याच्या काळजांत विपरीत तराचे एक बेजाराई आसा समी म्हणटा हांव तुका समाधान आणि संतोष दिवन ब्लेस करता राबाक शेकतलो माय शररररररर शबा बाबा बाबा शुनो नरेरेरेरे एकल्या कानात प्रॉब्लेम आसा समी आपोट नासा आला पशे आदा दोलोला शबला बला 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 बशे तरररररर हिला मामा मामा शना ना 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 शेररररर आलेलालाला पवित्रत्मेच्या देणे फळां खातीर थोडी जाणां मागोन आसात सोमी म्हणटा म्हाका आशेया आनी हांव भरपूर मापान आत्म्याच्या सक्तेन तुमकां भरतलो हालेलुया शीला माशे तेराडा नेडीर शोरीरा शबला थन माशे रडारा रेडारा शकरा बारीबा शेररारा शेलम देरिश कलोय हालेलुया विविध गरजां खातीर आमी मागया मागया आमी पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक खातीर पवित्र सभा चलोवन वचची तांची जबाबदारी तांणी वर्त्या उमेदीन देवाच्या मोगान लोकांक वावरत्यांक तुज्या मोगा थंय फाटी हाडूंक ताका हर एकल्याकी बळ कृपा आनी सकत दी म्हण आमी मागया आमच्या हर एका कुटुंबांत शांती समाधान मोग राज जावचे खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन आमच्या राष्ट्रांत राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तशेंच सगळ्या परजेन शांतीन समाधानान जियोंक एकामेकाच्या हक्कांक गौरव दिवंक जात कात भेद नासतना राष्ट्राच्या बऱ्यापणा खातीर सगळ्या परजेच्या उदरगते खातीर वावुरचें बरें मन हर एकल्याकी फावो जावचे खातीर आमी मागया आस्पत्रेनी तशेंच आमच्या घरांनी विविध पिडे वरवीं कश्टांच्या भावंडां खातीर आमी मागया तांची पिडा प्रत्येक जावन कॅन्सर जाल्या मारेकार पिडे वरवीं कश्टांच्या भावंडांचो उडास करया तांचे ते कश्ट तांचे ते वळवळे तांचे ते आटे बिटे सोमी ते निवारून दी आनी अशी तांची पिडा बेगीनच सोमी गूण करून दी म्हण आमी मागया या पावसाच्या दिसांनी कश्टांच्या लोकां खातीर आमी मागया
जायत्या जाग्यांनी आवर येवन लोक निराश्रीत जाला, जीव होगडावन साबार जाणांनी घेतला. ह्या पावसाच्या ह्या वेळार सर्व लोकांक सुरक्षिततेन समी राखून व्हरून दी म्हण आमी मागया. इस्कोलाक वेच्या भुरग्यांक तांकां बऱ्या रितीन शिकोवंक बरी मोत, तशेंच सर्व युवा जनांक बरो भविश्य, बरो फुडार रुपीत करून तांकां बरें मोन आनी आदार. काजारी जोड्यांक तांच्या काजारी जिवितांत आदार आनी कृपा तशेंच यशस्वी मेळचे खातीर उतर प्रायस्तांक समयाचो आदार आमी मागून समयान शिकयले मागणे आतां आमी सांगता मागया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आतां आमी समयाचो आशिर्वाद जोडच्याक आमकां समयायती करया. Etiahola sacramenta sestalamam coroia purvila tiarupa potla novioriti adaria solvo Bavartace Bhaktivya Sase Bhakta Tase Spurta Ullasani Stuti Sa Potvi Mahima Sasna Sasna Eklastalya Hasita Tuka Donai Chaspirita Samasami Navarta. Amen. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना.